बुधवारा संसारभर नातळा मनयली। ह्या उमेदीच्या दिसा राज्यात जायत्यो दुखेस्त घडणुक्यो घडल्यो। गोयात बुधवारा विविध सुवातेंचेर जाल्ल्या अपघातात 5 जणांक मरण आयले। ते कशे आणि खंय हे ह्या व्हिडिओ वरवीं जाणून घेऊया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। सावयवेरेच्या अनंत देवळाचे तळयेत आपल्या दोगा भुरग्यांक पेवपाक शिकोवपी सावयवेरेचो 42 वर्सां पिरायेचो तुळशीदास दत्ता पालकर हाका बुडून मरण आयले। बिरेस्तारा सकाळी जीएमसीत जाल्ल्या पोस्टमॉर्टम अहवालात ताका बुडून मरण आयिल्ल्याचे पुलिसांक कळ्ळे। म्हातोड पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा दनपारां तुळशीदास आपल्या 9 आनी 8 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक तळयेत पेवपाक शिकयतालो। उपरांत दोगूय भुरगे तळयेंतल्यान भायर आयले, मात आपलो बापूय अचकीत तळयेत बुडिल्ल्याचे पळोवन त्या दोगांयनी बोवाळ मारून लागसारच्या लोकांक आपयले। उदकांतल्यान भायर काडले उपरांत ताका गंभीर अवस्थेत बेतकी भलायकी केंद्रात व्हेलो। दोतोरांनी तपासणी केले उपरांत ताका मरण आयिल्ल्याचे सांगले। 70 मालातल्या पाटवळच्या रानात डुकराच्या कासाक म्हळ्यार शिकार करपाक गेल्ल्या नानू 70तलो समद खान हाका बंदुकीची गुळी लागिल्ल्यान मरण आयले। हे विशीं चड म्हायती प्रमाण 3 जाण रानात कास करपाक गेल्ले। कास करतना समद खान हाका छातयेक बंदुकीची गुळी लागून थंयच मरण आयले। हे घडणुकेची म्हायती मेळटात पुलीस घडणूक सुवातेर आयले आणि तांणी समद खान हाचे सयत आशिल्ल्या हेर दोगांक ताब्यात घेतले। तशेंच दिसभर चौकशी केले उपरांत गुळीबारात वापरिल्ली बंदूक आणि काडतुसां पुलिसांनी जप्त केल्यात। पर्यटकांक भोंवडेर व्हरपी बोट कलंगूट दर्यांत उरतली। हे घडणुकेत सूर्यकांत पोफळकार 45 वर्सांचो खेड रत्नागिरी हांगचो हाका मरण आयले। खेड महाराष्ट्रांतल्या पोफळकर, चिंचविलकर आणि हंबीर ह्या कुटुंबातले 13 जाण गोंयांत नातलाचे सुटये निमतान आयिल्ले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक 25 डिसेंबराक सकाळी सुमार 11 वरांचेर घडली। 13 पर्यटकांक घेवन जॉन वॉटर स्पोर्ट ही बोट पर्यटकांक भोंवडेर व्हरपाक दर्यांत देंवली। सुमार 100 मिटराच्या अंतराचेर हे बोटीचे इंजिन रेवेत रोमले आणि बंद पडली। तेन्ना दर्याचे ल्हार नेटान बशिल्ल्यान बोट उदकांत उमथली। ताचे पयलीं बोटीन एक भोंवडी मारिल्ली। दुसरे भोंवडेर आयिल्ले कडेन ही घडणूक घडली। बोट उमथल्ल्यान सगळे प्रवासी उदकांत पडले। ह्या अपघातात सूर्यकांत हांचे तोंड बोटीक आदळिल्ल्यान रगत बरेच वचून तांकां मरण आयले। केपें पाड्ड्या ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना एका दुचाकीचो धपको दुसरे दुचाकीक बसलो। सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर घडिल्ल्या ह्या अपघातात 41 वर्सां पिरायेचो शिरवय केपेंचो रोशन मुजावर हाका मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुजावर हे आपली GA 097980 हे दुचाकी वयल्यान वतना फाटल्यान येवपी सरफराज मोहम्मद हांणी GA AP 1165 हे दुचाकीन धपको दिलो। सरफराज ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना हो अपघात घडलो। हातूंत रोशन मुजावर हाका आपलो जीव वगडावचो पडलो। केपें पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो। भाटी गोवा वेला गाडयेचो एके राखणेवंटीक धपको बशिल्ल्यान फ्रांसिस ब्रागांजा 43 वर्सांचो फोरगोटेवाडो गोवा वेला हांगा रावपी ह्या गाडी ड्रायव्हराक मरण आयले। जाल्यार गाडयेंत आशिल्ले दामोदर आल्लेकार जखमी जाले। हो अपघात बुधवार 25 डिसेंबराक फातोडे सुमार 4 वरांचेर घडलो। भाटी फ्रांसिस आणि दामोदर हे नातरा निमतान पार्टेक वांटेकार जाल्ले। पार्टेच्यान ते सकाळी घरा परतताले। वाटेर फ्रांसिस हाचे गाडयेवेले नियंत्रण सुटले आणि रस्त्या कुशीकचे राखणेवंटीत धपको बसलो। ह्या अपघातात फ्रांसिस गंभीर जखमी जाले। तांकां आणि दामोदर हांकां थळाव्यांनी रोखडेच जीएमसीत व्हेले। उपचारा मजगती फ्रांसिसाक मरण आयले, जाल्यार दामोदराचेर उपचार करून ताका घरा धाडलो। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбуй.com। तसेच भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा।